वेर्णा आयडीसी कडेन शेनवारा राती बसीक भिरांकूळ अपघात जालो। बस चलोवप्याचे बसीवेलें नियंत्रण सुटिल्ल्यान तांणी तात्पुरत्या बांदिल्ल्या झोपड्यांक धपको दिल्ल्यान भितर न्हिदिल्ल्या 4 कामगारांक मरण आयलें, जाल्यार 5 जाण जखमी जाल्यात। जखमीक उपचारा खातीर दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत दाखल केल्यात। मजगतीं सोरो पिवन बस चलयल्ल्यान वेर्णा पुलिशेन बस ड्रायव्हराक अटक केल्या। बेतोड्या बायपास रस्त्याचेर मोटारीचो धपको स्कूटरीक बसून जाल्ल्या अपघातान एका अनवळखी तरणाट्याक मरण आयलें। ह्याच अपघातान अशीद मकबूल मुजावर पिराय 20 रावपी झरीवाडो वास्को हो तरणाटो गंभीर जखमी जालो। दुसरे वटेन उसगांवां ट्रकान स्कूटरीक धपको दिल्ल्यान स्कूटर चालक उन्नती गावडे ही तरणाटी जखमी जाली। जखमीक अदीक उपचारा खातीर गोमेकोन दाखल केल्या। कुंकळ्ळी आनी श्री लयराई देवीचेर आक्षेपार्ह विधान केल्ल्यान बोवाळ जाल्लो। हे प्रकरण ताजें आसतनाच आतां सेंट फ्रांसिस झेवियर विशींचो पोस्ट केल्ल्यान वाद निर्माण जाला। फकत क्रिस्तांव भाव भयणाच न्हय तर सगळ्यांचो धर्मीक भावना दुखावल्यात। हो पोस्ट घाल्लो एक्स युजर अभिषेक बॅनर्जी हाका अटक करची असो उलो आप पक्षाचे अमित पालेकार हांणी मुख्यमंत्र्याक मारला। पणजे स्मार्ट जावपाच्या वाटेर आसा। पणजे आनी सरभोंवतणी 97 फ्री वायफाय स्पॉट घाल्ले आसात। ह्या अमूक झोनांत पावले म्हणटकीर तुमी फ्री वायफायचो फायदो घेवपाक शकतात। पणजे स्मार्ट सिटी खाला फकत रस्तेच न्हय तर जायते प्रकल्प चालू आसात। तातलोच एक म्हणल्यार फ्री वायफाय झोन। पणजे स्मार्ट सिटीचो भाग म्हणून पुराय पणजे आनी सरभोंवतणी 97 फ्री वायफाय झोन घाल्ले आसात। कोणूय ह्या झोनांत रावून लेगीन लॉगीन करून फुकट वायफायचो फायदो घेवपाक शकता। वादळी वाऱ्यान आनी आडवेळ्या पावसान सत्तरीत कितल्याशाच घरांचे लुकसाण जालें। कांय घरांचे पत्रे उडून गेल्यात जाल्यार कांय घरांच्यो वण्टी कोसळून घरां मातये भरवण जालीं। अशा गरीब घरांच्या फॅमिलीक मंत्री विश्वजीत राणेन आदार दिलो। मंत्रीन स्वखर्चान सत्तरी वाठारांत घरां बांदून दिवपाक आनी दुरुस्ती करपाक सुरवात केल्या।
दिवचल म्हालातल्या नानोडे भटवाडीच्या चिरेखणीत बुडून सांतिनेज पणजेच्या मोहित कश्यप ह्या तरणाट्याक मरण आयले जाल्यार हेर दोगा जाणांक वाटोवपाक उजो पावलोवपी दळाक येस आयले। हे तिगूय पिकनीक करपा खातीर नानोडेच्या खणीचेर न्हावपाक गेल्ले तेन्ना उदकाचो अदमास येवंक नाशिल्ल्यान ही दुर्दैवी घडणूक घडली। चिरेखणीत न्हावपाक वचपाक बंदी आसून लेगीत कांय लोक चोरून वतात, ताका लागून अशे तरेचे प्रकार घडटात। आडवेळ्या पावसाच्या तडाख्यान पिळगांवच्या मठवाड्या वयलो भितरलो रस्तो 2-3 कडेन खचला। देखून हो रस्तो सध्या येरादारीक धोक्याचो जाला। पयलींच अशीर आनी वॉल्ताक लागून हो रस्तो येरादारी खातीर असुरक्षीत आसा। आतां आडवेळ्या पावसाक लागून रस्तो खचिल्ल्यान वाहन चालक आनी लोकांनी हुस्को उक्तायला। गोशाळे खातीर सरकारान चालीक लायिल्ले स्ट्रे कॅटल मॅनेजमेंट येवजणेचो लाव आमचे मेरेन पावना म्हणून गोमंतक गोसेवेक महासंघाचे अध्यक्ष कमलाकांत तारीन आरोप केला। सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या चुकी खातीर आमकां भोगचें पडटा। गोशाळेक सुमार 3 कोटी रुपया येणे आसा, ते कोण दितलो म्हूण तांचो प्रश्न। रस्त्यावेली हेडपी गोरवां शिकेरीच्या गोशाळेंत हाडटात। आतां मेरेन सुमार 4,500 रस्त्यार हेडपी गोरवांक गोशाळेंत हाडल्यात। तांची खावड आनी काळजी घेवपा खातीर सरकारान खास स्ट्रे कॅटल मॅनेजमेंट येवजण चालीक लायल्या। हे येवजणे वरवीं गोशाळेक पयशे येतात। म्हापशें आनी पेडणे नगरपालिकेचे मेळून गोशाळे खातीर 3 कोटी रुपया येणे आसा। हाचे विशीं विचारपाक पालिकेन कितलेशेच फावटी मारल्यो जाल्यार वेगवेगळी कारणां दिवन परते धाडटात। देखून आतां ह्या सगळ्या प्रकाराचेर डीएमएक पत्र बरयल्ल्याचें तांणी सांगलें। मडगांवां कोकण रेल्वे स्टेशनाचेर रेंट बायक सेवा सुरू करपाची येवजण आखिल्ली। बाणावलेचे आमदार वेन्झी वेगस हांणी ह्या येवजणेक विरोध करीत ही येवजण बेगोबेग बंद करपाची मागणी मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचे कडेन केल्या। निमणे स्मार्ट सिटीचो पयलो रस्तो उक्तो करपाक मुहूर्त सांपडलो। स्मार्ट सिटी खातीर कितलेशेच तेंप बंद आशिल्लो विवांता ते काकुलो मेल मेरेनचो रस्तो 28 मेच्या सांजेर उक्तो करतले, अशी म्हायती स्मार्ट सिटीच्या अधिकाऱ्यांनी दिल्ली। विवांता ते काकुलो मॉल मेरेनचो रस्तो उक्तो केल्या उपरांत काकुलो मॉल ते बाल भवन आनी टोकार मेरेनचो रस्तो बंद करतले आनी काकुलो मॉल जंक्शना कडले मेन हॉलाचें काम सुरू करून हे काम 7 जून मेरेन सोंपयतले, अशी म्हायती स्मार्ट सिटी वेवस्थापनान दिल्या।
वेर्णा जंक्शनाचेर कॉम्स्कॉप कंपनीकडेन जाल्लो अपघात दुर्दैवी. सोऱ्याच्या घुळेत बस चलोवपी ड्रायव्हराचेर कारवायेची प्रक्रिया सुरू केल्या. तशेंच अशा पद्दतीन कामगारांक खोपी बांदून दिवपी कंत्राटदाराचेर आनी उपकंत्राटदाराचेर खर कारवाय करतले आनी तांकां ब्लॅक लिस्टात घालतले. मरणा खातीर जापसालदार सगळ्यांचेर सक्तीन कारवाय जातली. कोणाकूच सोडचे नात अशी शिटकावणी मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. राज्यात अपघातांचे सत्र चालूच आसा. दर दिसाक एकल्याक तरी रस्तो अपघातान आपलो जीव वगडावचो पडटा. यांत रस्तो अपघातांत मोठ्या प्रमाणात वाड जाल्ली आसा. एकतर सोऱ्याचे घुळेत अपघात घडटात नाजाल्यार चालकाचे नियंत्रण सुटून अपघात घडटात. फाटल्या आठवड्यात वेगवेगळ्या अपघातांत सुमार 10 जाणांक अपघाती मरण आयले. राज्यात 4 जूनाक सगळ्यो शाळा सुरू जातल्यो अशी माहिती शिक्षण संचालक शैलेश झिंगडे हांणी दिल्या. तशेंच NCERTन धाडिल्लीं पुस्तकां फुडल्या 2 दिसां भितर प्रत्येक शाळांनी विद्यार्थ्यांक वाटपाक सुरवात करतले. पालकांक जाय आसत तर पोर्टला वरवीं डावनलोड करपाक मेळटली अशें शिक्षण संचालक शैलेश झिंगडेन सांगलें. मंत्री गोविंद गावडेच्या आरोपावयल्यान सरकार एक्सपोज जाला. सरकार एसटीचो फकत मता खातीर वापर करता. हे मंत्री गावडेच्या विधानाचेर मुख्यमंत्र्यान जाप दिवची नाजाल्यार आपल्या पदाचो राजीनामो दिवचो म्हूण काँग्रेसीची मागणी. शेनवारच्या प्रेरणा दिसाचे कार्यावळीत मंत्री गोविंद गावडेन आपलेच सरकारा आड खर टिका केल्ली. आदिवासी कल्याण खात्याच्या कारभारावयल्यान मुख्यमंत्र्याकूय लक्ष केल्लो. आता हे सगळ्याचेर काँग्रेसीन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताचें स्पश्टीकरण मागलां. स्पश्टीकरण जर दिना जाल्यार राजीनामो दिवचो म्हूण काँग्रेसीन मागणी केल्या. बांबोळेच्या गोंय मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटलांत वॉर्ड क्रमांक 142 सेवा दिवपी दोतोराक वायट उतरां दिवन मारपेट केल्ल्या प्रकरणात आक्षी पुलिसांनी दोगां बायलां आड गुन्यांव नोंद केला. 22 तारखेक सांजे वेळा 7 वरांचेर बांबोळेच्या गोंय मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटलांत वॉर्ड क्रमांक 142 सेवा दिवपी दोतोराक वायट उतरां दिवन मारपेट करपाचो प्रकार घडलो. डॉक्टर शुभम प्रभुदेसाय हांणी दाखल केल्ले कागाळी प्रमाण वॉर्ड क्रमांक 142 आपतकालीन सेवा दिता आसतना एका दुयेतीच्या सोयऱ्यांतल्या दोगां बायलांनी दोतोरा कडेन वाद घालून वायट उतरां दिलीं. हाचे भायर धक्काबुक्कीय केली. कागाळदाराक सेवा दितना मदीं आडखळ हाडली. हे संबंदी आक्षी पुलिशेन कागाळ दाखल केल्या.
मडगावच्या मास्टर प्लॅनाचो आराखडो हो एक घोटाळो आशिल्ल्याचो सणसणीत आरोप शॅडो काउन्सिलाचो निमंत्रक सावियो कुतिनोन केला. मास्टर प्लॅनाचें कंत्राट फेब्रुवारी 2023 सोंपलें. अशें आसूनय कंपनीन आपलें काम चालू दवरलां. कंत्राट सोंपले उपरांत कंपनी कशी काम करपाक शकता असो प्रश्न सावियोन उप्रासलो. दुसरे वटेन जिसुडाच्या कोतान खंय मास्टर प्लॅनाचें काम अजूनय सुरू आसा. मडगांवचो मास्टर प्लॅन तयार करतना लोकांक विश्वासान घेवना. फकत बिल्डर लॉबीक फायदो करून दिवपा खातीर हो प्लॅन तयार केल्ल्याचें सावियो सांगता. गोंयांत 2 लोकसभा सिटां खातीर 7 मेक जाल्ल्या वेंचणुकेच्या मतदानान 75 हुंपली. आतां सगळ्यांक उमळशीक लागल्या ती मतमेजणेची. 4 जुनाक पणजे आनी मडगांव मतमेजणी केंद्रांनी जावपाची आसा. दनपार मेरेन दोनूय सिटांचो निकाल जाहीर करतले, अशी माहिती मुख्य वेंचणूक अधिकारी रमेश वर्मा हांणी दिल्या. गोंया सयत हेर अस्तंत किनारपट्टे वेल्या राज्यांनी 1 जून सावन 61 दिसांची नुस्तेमारी बंदी अंमलात येतली. ही नुस्तेमारी बंदी बरे तरेन लागू करपा खातीर नुस्तेमारी खात्यान संबंधीत मामलेदाराक नुस्तेमारी जेटी आनी डिझेल पंप सील करपाचो आदेश दिला, अशें नुस्तेमारी संचालक शर्मिला मोंतेरो हांणी गोमंतक टीव्ही कडेन उलयतना सांगलें. नुस्तेमारी बंदीचें गोंयांत उल्लंघन जावचें न्हय म्हणून नुस्तेमारी खात्याच्या सुपरवायझराक गोंयच्या दर्याचेर बारीक लक्ष दवरपाक सांगलां, अशें मोंतेरो हांणी म्हणलें. साखळे नावेलच्या मस्तेवाडो, कातरवाडो आनी पावलवाड्यार चक्रीवादळ वेळार जाल्ल्या लुकसाणेची शेनवारा मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी पळोवणी केली. सैमीक आपत्तीक आडोवपाक कोणाच्यान जावचें ना, मात ताका लागून जाल्ल्या लुकसाणेचो अहवाल तयार करपाचें काम चालू आसा. ह्या चक्रीवादळांत लुकसाण जाल्ल्यांक चडांत चड लुकसाण भरपाय दिवपाचो यत्न करतले, अशें आश्वासन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिलें. पणजेच्या नुस्तें मार्केटाची आवतिकाय जाल्ली आसा. 30 वर्सां पयलीं हें नुस्तें मार्केट बांदिल्ल्या उपरांत ह्या नुस्तें मार्केटाचेर पुराय दुर्लक्ष केलां, अशें थळाव्यांचें म्हणणें आसा. पणजे स्मार्ट सिटी करपाचें काम सुरू आसा, पूण पणजे मार्केट स्मार्ट केन्ना जातलें असो प्रश्न थळाव्यांच्या मनान उप्रासपाक लागला. पणजे स्मार्ट सिटीच्या कामाक लागून पणजे रस्त्या सयत बस स्टॉप स्मार्ट करपाच्या कामाक सुरवात केल्ली दिश्टी पडटा, पूण नुस्तें मार्केटाचेर पुराय दुर्लक्ष केलां अशें थळाव्यांचें म्हणणें.
कांय दिस आदीं कुचेले वाठारांतल्या झऱ्याची अवतिकाय जाल्ली देखून थळाव्या लोकांनी गोमंतक टीव्हीच्या माध्यमांतल्यान झरो नितळ करपाची मागणी केल्ली। उपरांत थळावो आमदार जोशुआ डिसोजा हांणी कुचेले झऱ्याची पळोवणी केल्ली तेन्ना आमदारान झर दुरुस्त करपाचें आश्वासन दिलें। ते प्रमाण शुक्रारा कुचेले वाठारांतलो झरो दुरुस्त केलो। थळाव्यांनी गोमंतक टीव्हीचे उपकार आटयले। लायटीच्यो कागाळी सुटाव्यो करपा खातीर राज्यांत सेंट्रलायज कॉलिंग सेंटर रोखडेच सुरू करतले। 4 जाण फोन घेवपाक आनी 4 जाण जाप दिवपाक आसतले। हे कॉलिंग सेंटर 24 वरां सुरू आसतले अशी माहिती वीज मंत्री सुदीन ढवळीकारान दिल्या। कॉलिंग सेंटरात सीसीटीव्ही लायतले, ताचो एक्सेस थेट आपलो ओएसडी तशेंच सीई आनी एसीईक आसतलो अशें तांणी सांगलें। वाळपय चालू आशिल्ल्या भुंयगत केबलिंगाच्या कामाक लागून केरी धनगर वाड्यार परत उदका पायपलायन फुटून मोठ्या प्रमाणात पिवपाच्या उदकाची नाशाडी जावपाक लागल्या। पायपलायन दुरुस्त करून लेगीत ती फकत वयले वयर माती घालून पुरयल्ल्यान गाडयांच्या येरादारीक लागून ती पायपलायन फुट्टा अशें कळटा। देखून संबंधीत प्रशासनान हातूंत लक्ष घालून बेगोबेग भुंयगत केबलिंग तशेंच पायपलायन दुरुस्तीचें काम हातांत घेवचें अशी मागणी जावपाक लागल्या। पेडण्या पोरसकडे जंक्शन धोकादायक आसून कितलेशेच जाणांनी हांगा जीव वगडायला। हे धोकादायक जंक्शन बंद करून गाडयो फुडल्या मार्गांतल्यान पेडणे व्हरच्यो, नाजाल्यार ह्या जंक्शनाचेर फ्लायओव्हर तरी उबारचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। 1 म्हयन्या भितर ही समस्या सुटावी जावना जाल्यार रस्त्यार देवून आंदोलन करतले अशी तांणी शिटकावणी दिल्या। नागेशी बांदोडेच्या रवळनाथ भूतनाथ देवाचो भांगराचो आणि चांदीचो मुखवटो चोरी केल्या प्रकरणात शिरानी शिरोडेच्या विकास नायक शिरोडकर ह्या तरणाट्याक पुलिशेन अटक केली। एप्रिल म्हयन्याच्या 11 तारखेक ह्या देवळात चोरी जाल्ली। हे चोरये उपरांत सुमार 1 म्हयन्या उपरांत पुलिसांक ह्या चोरयेचो तपास करपाक येस आयलें। फोंडेच्या कोर्टान ताका 4 दिसांची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त फर्मायल्या।